against coal and against the environment, whatever is being done wrong, like the railways double tracking and the coal that has been disturbing us with health hazards. So that is why I have decided to be a part of the Congress team and be the ZP out here, and that will be a better way to fight out in a better way. Have you started to campaign? Yes, the campaigning has started. How is the response? The response is very good. In fact, I am the people's candidate. Actually, everybody has approached and they told me that you be the candidate, because I have been always fighting against this double tracking and coal. I am also a victim of the coal thing, so they have put me forward. हांव आमचे काँग्रेस पार्टीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका कॅप्टनाचो विश्वास तसोच म्हाजेर आसा, तसो काँग्रेस पार्टीचो विश्वास म्हाजेर दवरून कॅप्टन बाब फुडारान म्हाका तिकेट ही मेळिल्ली आसा. आनी हांव लास्ट टायम जळपी आशिल्लो तेन्ना जायतेशें डेव्हलपमेंट जाल्लें, सो ते बेजाचेर पार्टीनी पळयलें जो कोण मनीस काम करता आनी खऱ्या खातीर वावरता ताका लागून म्हाका ही तिकेट फावो जाल्या. आनी हांवें जें डेव्हलपमेंट केलां तें आजून लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा, ताका लागून आमचे ब्लॉक आसा, आमची महिला ब्लॉक आसा, तशेंच सगळे म्हाजे आमचे कार्यकर्ते आसा, पंच आसा, सरपंच आसा, ते आमचे बरोबर आसा. आनी हो एक संदी चान्स जो दिल्लो आसा तो काँग्रेस पार्टी खरेंच हे फाटी चडांत चड आमचे मार्जिनान लोक आमकां निवडून हाडटलो आनी आमचे जिल्हा परिशदेचे आमचे पॅनल जातले फॉर्म हे हांव सांगून देव बरें करता. सुवातेर दोनूय आमचे कॅन्डिडेट्स आसा, कोर्ताली आनी सांकवाळचे, बाय सेंड्रा रॉड्रिग्स आनी बाब वसंत नायक, आमी ताका मोगान गोपी म्हणटा, तर तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळे आमचे दोनूय ब्लॉक्सांचे ब्लॉक मेंबर्स, एक्झिक्युटीव मेंबर्स, कार्यकर्त्यांक तांकांय हांव आयज परबी दिता की एक बरे दोन कॅन्डिडेट पार्टयेन तांकां नॉमिनेट केल्ले आसा. आनी आमकां खात्री आसा की लोक तांकां बऱ्या मतांनी, बरी लिडान तांकां निवडून हाडटले म्हणून. कित्याक सद्या एक गरज आसा बरे कॅन्डिडेट जिखून हाडपाक. कित्याक आमी पळयलां की कॅन्डिडेट येतात, जिखतात, कांय जायना, कंट्रोल्ड बाय पार्टी आनी पार्टीच्या लिडरां बरोबर ऑर MLA मिनिस्टरां तेजे अंडर दबाव येता. सो पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणटा पळय तसले आमी घाल्या, आनी गॅरंटी आसा that people will vote for a change. कॅप्टन काल खंय तरी कितें विशय आसतले मॅन्युअल या पळय, when we say panchayat and zilla, that is the ground connect म्हणटा पळय ते, rural connect म्हणटा पळय ते, people's connect, ते खंय ना खंय तुटुल्लें आसा, तो आसपाक जाय सदांच. when we talk of 73rd amendment, this is that connect with the people, जो काँग्रेस सरकारान पार्लमेंटान पास करून हाडलेलो राजीव गांधीच्या टायमार. 73rd आनी 74th amendment, 73rd तो वो, दिस इज द हायर दीस ऑफ पंचायती राज, डायरेक्ट कनेक्ट, लोकांक कितें जाय पळय ते लोक डिसायड करतले. सो म्हाका दिसता आनी खात्री आसा हे पळय दोन कॅन्डिडेट सांकवाळ आनी आमचे कोर्तालींक आसा, दे वील ब्रिंग अ चेंज. आनी लोकांकूय एक बरें दिसतलें की ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग पिपल्स कॅन्डिडेट्स हॅव बीन नॉमिनेटेड. ZPक फॉर्म दवरलो आहा, तशेंच कोर्ताली मतदारसंघातार कोर्ताली ZP आमचे सेंट्रल फॉर्म भरलो आहा. आनी हांव खबरीक आमकां थँक्यू म्हणटा आमच्या काँग्रेस पार्टीक जे आमचे अशे व्हेरी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट सिलेक्ट केलो आहाय. हांव जाणा की आमचे जायते डावनफॉल्स जाता कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन ऑल्सो दाबोलीम, पूण हांव जाणा हे कॅन्डिडेट जे आमकां काँग्रेस पार्टीन दिलो आहा लोकांच्या सपोर्टाचेर आमी जिखून येवपाक शकताय. कित्याक हे कॅन्डिडेट इज क्लीन कॅन्डिडेट, हे कॅन्डिडेट ऑनेस्टी आहा, लॉयल्टी आहा. कित्याक गोपी आमचो पयलो एक्स ZP, पयलो ZP जालोलो, तेणें खूब काम केलो हांवें आनी हे काम आजून रेस्पोर्ट आहा आमच्या गांवांत. तो जाणा लोक ते चोयतले आनी आमकां शॉर्ट एक बरो लीड दितले आमकां हे ZP इलेक्शनाक 20 तारखेच्या. तशेंच आमची सेंड्रा बाय तें बसून खूब दुसता जेन्ना जेन्ना कोल हबाचेर रेल्वेचेर कितें दुबाव येतालो ते ऑलवेज आसतले मुखार, तेंगे आमगे टीम सगळे मुखार आसताले. तशेंच हांव मानता सगळे कोर्तालीकारांक, सगळे वेलसांवकारांक, कासालीकारांक, सगळे लोकांक, इवन सांकवाडे
हांव मागता सगळ्यांक आमकां भरपूर वोट दियात, कित्याक आमची क्लीन कॅन्डिडेट आहा. आमचे जे कॅन्डिडेट घायलो आहा काँग्रेस पार्टीन ते कॅन्डिडेट इज अपकमिंग फॉर एवरी लिगल एक्सपेक्ट. आमी चोयतले कायद्या प्रॉब्लेम आमी वयतले, आमी चोयतले आमचो गांव सुंदर तुमचो आसतलो, आमी चोयतले आमचे रस्ते सारके जातले, आमी चोयतले आमचे दर्या वयतले आमचे बद्दल. देखून हांव मागता सगळ्यां कडेन प्लीज 20 तारखेक काँग्रेस पार्टीचे कॅन्डिडेटाक सँड्रा रॉड्रिक्स आनी वसंत गोपी हाताक वोट मारात. थँक्यू. हांव माउरेलियो करवालो पंच मेंबर ऑफ सांकवाल पंचायत. आयज हांव चड उमेद भोगता आमकां एक लोकांचे कॅन्डिडेट्स 2 दिला म्हण काँग्रेस पार्टीन, आनी आमी सदांच चिंतपाक जाय की आमकां जाय एकवट. आयज लिडर एक जाताय, पॉलिटिशियन एक जाताय, पूण लोकांक खंय तरी डिवायड करताय. सो आयज अशें म्हाका दिसता की एक लोकां कडेन अपील मागता की तुमी परत एक जावा. जशें आमी लोकसभा एकठांय जावन लोक एकठांय जाल्लो पूण लिडरशीप ओडलेले. सो आतां आमी लोकांनी एकठांय करून ह्या दोनूय काँग्रेस पार्टीचे कॅन्डिडेटाक जिखोया. आनी जी बिल्डर लॉबी आसा वो जी गार्बेज वुमन एम्पावरमेंटाचे चोयना, जावं यूथ एम्पावरमेंटाचे चोयना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जायना, हेजेर आमी सगळे पंचायतीन हांवूय झगडटा, तशें आमचे हे एक्टिविस्टूय झगडटा, जशें काँग्रेस पार्टी एज अ ऑपोजिशन म्हण एसेंब्लीनूय झगडटा, तशी गोंयांत झगडटा. आतां आमकां कितें जाय, आमी तरी परत तीच मिस्टेक केली, वोट स्प्लीट केलो जाल्यार आयज हे जे पार्टयांनी बसयलाय. आतां आमी आयकलां सांकवाडे तितले इंडिपेंडंट बसताय, ते सगळे बीजेपीचे इंडिपेंडंट बसताय म्हळ्यार कित्याक बसताय? तांकां तो वोट काँग्रेस पार्टीक दिल्लो नाका, तांकां आपल्या मदें डिवायड करपाक जाय. सो आमी लोकांक सांगता, तशें बीजेपीच्या वोटरांकूय सांगता, अपील करता, तुमी पयले गोंयकार जुवारीनगर आमचे लोक आसा, रेजिडंट आसा, तेय बी आयज खंय तरी एक बरो लिडर सोदता. तांकां लिडर म्हळ्यार कितें सेटींग करता तसलो लिडर नाका. गार्बेज लॉबी बरो आसा, बिल्डर लॉबी बरो आसा, पंचायतीन येवन आपूण रूल करता, ZP येवन आपूण रूल करूं सोदता, आनी मागीर पंचायत एसेंब्लीकूय बसोंक सोदता. हे कॉमन कॅन्डिडेट हे परत परत बसता, तांकां लोकांनी घरांत हाडचो. आनी आमचे भाशेन हे जे यूथ कॅन्डिडेट आसा, गोपी नायक आसा सांकवाडे, तशेंच वसंत गोपी नायक आसा सांकवाडे, आनी सँड्रा रॉड्रिगीस आसा कोडतालीम, तांकां तुमी युनायट जावन एक बरो वोटांनी हाडचे. थँक्यू. हांव आमचो इंडियन नॅशनल काँग्रेस आमचे लिडर आहा तो अमित पटकर, कॅप्टन विर्यातो युरी आलेमांव, तशें आमचे 2 MLA आहा. हांव तांकां चडांत चड देव बरें म्हणटा, कित्याक आमचे ब्लॉकासून हे दोनूय कॅन्डिडेट येयल्या, गोपी वसंत नायक दाबोली ब्लॉकाचो आनी सँड्रा रॉड्रिक्स कोर्ताली ब्लॉकाचो. आमचें मागलें म्हूण आमचें एक प्रेयर आहली टू द पार्टी, ती आमची समजून घेयली आनी आज ते आमचे दोनी ऑफिशियली नॉमिनेट जाल्या. तशेंच हांव मागतां लोकां कडेन, आमी जशेंच आमची कॅप्टनाक आमचो खासदार सावथ गोवाचो खासदार मानून हाडलो, तशेंच तुमचो तेंको दियात. ह्या दोनी आमी क्लीन एंड ऑनस्ट एड्युकेटेड कॅन्डिडेट्स दिल्या. आतां तुमच्या हातींत आहा, हाताक हात मारून आमचो सांगात येवन काँग्रेसा पार्टीक निवडून हाडया कॅन्डिडेट. नमस्कार आनी सगळ्यांक येवकार. आयज आमी ZPचें नॉमिनेशन करपाक आयिल्ले आनी आमचे 2 कॅन्डिडेट्स जे आसा, बाब गोपी वसंत नायक, जांकां आमी गोपी म्हणून म्हणटा मोगान, आनी बाय सँड्रा रॉड्रिगीस फॉर कोर्तालीम, हांकां आमी फूल सपोर्ट दिता. आनी आमी काँग्रेसचे सिनियर पार्टीचे लिडर्स जे आहा तांकां आमी थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां जे जाय आशिल्ले कॅन्डिडेट्स तांकां तुमी एक लोकांक दिले. सो लोकांक अपील करता की तुमी फुडें सरून 20 डिसेंबर ह्या दिसाक येवन तुमचो तेंको दियात. सगळे युथाक हांव मागता की तुमी सांकवाळचे जे यूथ आहा, कुट्टाळचे जे यूथ आहा, भायर सरून एक क्लीन कॅन्डिडेटाक वोट करा. बिकॉज इट्स अ टायम टू ब्रिंग चेंज एंड थिंक अबाउट अ फ्युचर एंड सेव द विलेज. जर आमकां गांवाची पर्यावरण वाचोवपाक जाय, जर आमकां गांव वाचोवपाक जाय, जर आमकां आमचे युथाचे करियर फुडें सेक्योर करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक क्लीन कॅन्डिडेट हाडपाची गरज आसा. आनी ZP हो एक स्टार्ट फॉर द फ्युचर ऑफ 27. सो लेट्स सेट एन एक्झाम्पल एंड शो द पीपल एंड BJP दॅट काँग्रेस will come back in power in 2027. Thank you. आमी आमचे दोनूय कॅन्डिडेट सांकवाळचे आनी कोर्ताली आयज आमी नॉमिनेशन फायल केलेलें आसा. आनी आमी पार्टी लिडरशिपाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी पार्टीन आयज लोकांचो आनी काँग्रेस पार्टीचो वर्कराचो आयज कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. आनी आमी आयज पळयलेलें आसा की दोनूय जिल्हा पंचायतीन
की ग्रास रूट पळय आसा डेव्हलपमेंट हे कॉलेप्स जालेलें आसा. आमी पळयलेलें आसा की सांकवाडे बेजीक एम्युनिटीज ना, गटर साफ जायना, गार्बेज आसा सगल्याक, टॉयलेटी ना, उदक ना. सो हे बेजीक काम करपाक आमकां खात्री आसा की गोपी जो वसंत नायक पळय आसा गोपी तेणेन जेन्ना तो झेडपी आसतना तेणेन पयले बुन्याद घातली कामाची. आनी आमकां खात्री आसा की ह्या फाटी तो लोकांचे बारीक लोकांचे समाजाचे लोकांचे जे काम करतलो. आनी तशेंच आमी पळयलेलें आसा की कुट्टाय कोर्ताली जिल्हा पंचायत थिंगा आमी पळयलेलें आसा की डेव्हलपमेंट जो जाता लोकांक काबार करपाक, रेल्वे जावं नाल्यार ब्रीज पळय बांदता तो लोकांचे घरा भितर दारा भितर ब्रीज बांदपाक सोदता. सो आमी पळयलेलें आसा आमची कॅन्डिडेट सेंड्राबाय जे लोकां बारा रावन झगडोन लोकां बारा झुजताले. आनी आमी पळयलेलें आसा की कोर्ताली तशेंच जालेलें आसा, एक जंगल राज कसो जालेलो आसा. सो आय एम होपींग आमकां खात्री आसा की दोनूय आमचो कॅन्डिडेट ग्रास रूटाक स्ट्रॉंग करपाक जे सगळे पंचायतीक घेवन लोकांचे बारीक लोकांचे काम करतले. आनी आमी जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेन पळय स्टार्ट केलें तेन्नाय आमकां भरपूर पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आनी आमकां खात्री आसा की सांकवाडेचे आनी कोर्तालीचे लोक काँग्रेस पार्टीक जैतवंत करतले. जशेंच MP इलेक्शन केलेलें आसा तशेंच आमकां ह्या पार्टी विक्टरी येतली म्हूण आमकां खात्री आसा.